Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोयचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी जे उदका संदर्भान घोषणा केल्या ते घोषणेचे हांव स्वागत करता आणि हांगा खास करून हांव नमूद करूंक सोदतां की शेवटी आम आदमी पार्टीचो मॉडल जो आसा दिल्ली मॉडल तो कळत नकळत आमच्या गोयच्या सीएमान स्विकारलो अशें म्हाका सांगन दिसता. जे डिबेट जाल्ले लायटी संदर्भान तेतून गोंयचे वीज मंत्री आशिल्ले आनी दिल्लीचे वीज मंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळार गोंयच्या मंत्र्यान सांगलें हांगा कांयच अशें फ्री दिवप शक्य ना म्हणून. पूण आज तांकां भाग पडले की गोंयान हळूहळू लोकां मदीं एक विश्वास तयार जालो आम आदमी पार्टी बद्दल. जी घोषणा जे वचन दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल आणि दिल्लीचे जनतेक दिल्ले की आम्ही 200 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितले म्हणून आणि तशाच प्रकारचे वचन त्यांनी गोंयकारांक दिल्ले आसा की आम्ही 300 युनिट पर्यंत लायट जी आसा ही गोंयकारांक फ्री दितली म्हणून आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकय लायट फ्री दितली म्हणून. म्हणटकीर हळूहळू हांगसरल्या सरकाराचेर असो तेजेर पेज वाडत गेलो आणि अशे प्रकारची घोषणा केली शिवाय तांकां गत्यंतर ना जालें. आमकां हांव लोकां कडेन विनंती करता गोंयच्या की जे उतर अरविंदजी केजरीवालान दिल्लें आसा तें उतर तेणें पूर्ण करून दाखयलें दिल्लीक. आणि गोंयान जी आम आदमी पार्टी सद्याक सगळ्यांक सांगता की आमी 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितली म्हणून अथवा शेतकऱ्यांक फ्री दितली म्हणून त्या सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की तुमी हेजो गांभिर्यान विचार करात आणि येत्या काळा भितर आम आदमी पार्टीचे सरकार आयले ते बरोबर ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो पूर्णवत्वाक लागतल्यो आणि वचनपूर्ती जातली